दर वर्सा 25 मे 2019 ह्या वर्साक जातलो आणि 25 मे दर वर्सा सिन्स 2012तल्यान आमी प्रेरणा दिन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विथ द युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स अँड द ज्यो ट्रायबल वेलफेअरा खातीर ज्यो संस्था काम ज्यो करता तांच्या खातीर प्रेरणा दिन हो बाल्लीचें जें आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीचेर दोन आमचे ट्रायबल यूथ शहीद जाल्ले आशिल्ले, स्वर्गीय दिलीप काटुवेळीप आणि स्वर्गीय मंगेश बाब गांवकार, ज्यांनी ह्या समाजा खातीर बलिदान दिल्लें आशिल्लें आणि ह्यांच्या यादिस्ती खातीर आणि ह्या भुरग्यांपासून आजचे तरणाटे जे आसा त्या ट्रायबल सेक्टरांतले तांकां एक प्रेरणा मेळची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार आणि ज्या बॅनराच्या सकयल हे आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या आंदोलनाचे ते तो धग जो आसा आणि ताणें जो सॅक्रिफायस जो केल्लो आसा ताका आमी विसरूंक शकना आणि म्हणूनच त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी दर वर्सा एक ह्यांच्या नांवान आमी 4 पुरस्कार दितात जाका आमी नांव दिल्लें आसात प्रज्ञावंत आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार. तो आदिवासी पुरस्कार 4 फिल्डांनी आमी दितात. एक म्हळ्यार एज्युकेशन, दुसरें स्पोर्ट्स, तिसरें एग्रीकल्चरल आणि चौथें सांस्कृतिक कल्चर. आणि एखादें सोशल वेलफेअर सोशल मळाचेर जे काम करता पळय न्ही तांकां सुद्दां तातूंत सुद्दां तो आस्पाव आसा. हो पुरस्कार फाल्यां 25 तारखेक कुडचडेच्या रवींद्र भवनांत मोठ्या लोकांच्या उपस्थितीत आमचे विद्यमान नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी बरोबर 10:30 वरांचेर तांकां आमी प्रदान करतले. ताचे बरोबर आसतले कुडचडेचे आमदार आणि पॉवर मिनिस्टर निलेश बाब काब्राल, स्वतः हांव आसतलो, आमचे युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्सचे पदाधिकारी आसतले, प्रकाशजी वेळीप कमिशनर आसतले, एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन दुर्गादास बाब गावडे आसतले आणि अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीत हे पुरस्कार आमी प्रदान करपाचो सोहळो फाल्यां आमी दवरलेलो आसा. तुमकांय सगळ्यांक आपोवणें आसा. समस्त ह्या पत्रकार परिशदेच्यान स्वतः हांव आदिवासी कल्याण मंत्री संबंध गोंयचे सामाजीक क्षेत्रांत कार्य करणारे त्याच बरोबर ह्या आदिवासी लोकां खातीर ज्यांनी खूबसो त्याग केल्लो आसा तांचे विशयी आपुलकी जाणून ह्या लोकांक मुखार हाडपा खातीर ज्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा आणि समस्त गोंयचे आदिवासी आणि खास करून जे विद्यार्थी वर्ग जो आसा जो इतिहास जो कितें जाल्लो आसा आज जे उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्सान गेले 2004 ते 2011 पर्यंत जो डिमांड दवरलेले आशिल्ले ते डिमांडाची पूर्तता करता करता आंदोलन करचे पडली ताका हे भुरगे 2 बळी पडिल्ले आसात. तेजो इतिहास आजच्या युवकां पर्यंत पावचो म्हणून ह्या युवकांनी आवर्जून उपस्थित लावून ह्या दोन्ही भुरग्यांक श्रद्धांजली अर्पण करची